Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. गोंयांत ओमिक्रॉनाचो पयलो दुयेंती सापडलो। यूके सावन 17 तारखेक आपल्या बापाय बरोबर आयिल्लो 8 वर्सांचो भुरगो पॉझिटिव्ह। आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन ट्वीट करून जाहीर केलें। भुरग्याक आनी ताच्या बापायक आयसोलेशनांत दवरला। भुरगो असिम्प्टोमॅटिक। बापायचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह। दोगांकूय कांय दिसांनी डिस्चार्ज मेळटलो। आरोग्य खात्यान ओमिक्रॉन टेस्टी खातीर धाडिल्ल्या सॅम्पलांतल्या 17 सॅम्पलांचो रिपोर्ट अजून येवपाचो आसा। मजगतीं एक्सपर्ट कमिटीची बसका जाली। सुत्रां सांगता ते प्रमाण कमिटीन नायट कर्फ्यू लावचो म्हूण सुचोवणी केल्या। हॉटेलांनी रावपी टुरिस्टांक RT-PCR सक्ती करची। हजारांवयर कोविड एक्टिव्ह केसी गेल्यार आनी पॉझिटिव्हिटी रेट 3.5% वयर पावल्यार स्कुलां बंद करची अश्यो 3 म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो तांणी केल्या। एक्सपर्ट कमिटीन आनीकूय सुचोवण्यो केल्यात त्यो अश्यो। पॉझिटिव्हिटी रेट 3.5% वयर गेल्यार हॉटेल बिझनेस रेस्टॉरंट 50% कॅपॅसिटीन। पॉझिटिव्हिटी रेट 3.5% वयर गेल्यार हॉलांत जावपी गॅदरिंग 50% कॅपॅसिटीन। सध्या सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 2.4% आसा। 7.5% वयर गेल्यार आनी एक्टिव्ह केसी 3000 वयर गेल्यार टुरिझम एक्टिव्हिटी बंद करपाची। 15% वयर पॉझिटिव्हिटी रेट गेल्यार टोटल शटडावन। GMCत दिसपट्टी एडमिशनां 50 वयर गेल्यार सरकारान आनीक हॉस्पिटलां कोविडा खातीर उक्ती करपाचेर विचार करचो अशी तांणी सुचोवणी केल्या म्हूण सुत्रां सांगता। समितीच्यो ह्यो शिफारशी टास्क फोर्साक वतल्यो। टास्क फोर्स कितें सांगता ते प्रमाण सरकार करतलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।